राज्यात गोवा काँग्रेस पक्ष स्थापन जावपाच्या हालचालीक लागून राजकीय मळार खवदळ निर्माण जाला। काँग्रेसीचे प्रभारी माणिकराव ठाकरे, अंजली निंबाळकर हांच्यांनी हे विशीं प्रतिक्रिया दिल्यात। भाजपा विरोधी मतांचे विभाजन करपा खातीर नवो पक्ष तयार केल्ल्याचो आरोप माणिकराव ठाकरेन केलो। जाल्यार गोवा काँग्रेस हे नाव वापरपाक काँग्रेस पक्ष आक्षेप घेतलो अशें अंजली निंबाळकरान स्पश्ट केलें। गरज पडल्यार ह्या प्रकरणात कायदेशीर पर्यायांचोय विचार करतले अशेंय तिणी सांगलें। जाल्यार गोंयच्या मतदारां मदीं फूट घालपा खातीर भाजप नव्या पक्षाचो वापर करीत आशिल्ल्याचो आरोप युरीन केला। गोंयांत नवी गोंय काँग्रेस पक्षाची स्थापणूक जाल्ल्यान राजकीय प्रतिक्रिया निर्माण जाल्यात। गोवा फॉरवर्ड पक्षाकडेन कसलोच संबंध ना आनी ही गजाल काँग्रेसीची अंतर्गत प्रकरण आसा अशें फातोडेचो आमदार विजय सरदेसायान स्पश्ट केलें। जाल्यार मिकी पाशेकनूय नव्या पक्षाचेर टिका करीत अस्वस्थ आशिल्ल्या लोकांनी केल्लो पक्ष आशिल्ल्याचो सणसणीत आरोप केलो। आदले मंत्री दीपक पावसकर हांणी महाराष्ट्रवादी गोमंतक पक्षाचे सध्याच्या फुडारपणान खर टिका केला। सुदीन ढवळीकर आनी दीपक ढवळीकर सोडल्यार पक्षात प्रभावी फुडारी कोणूच ना। योग्य वेळार कामां जावपाक जाय। कामांक कळाव जाल्यार कांयच फायदो ना। तशेंच 2027 वर्साच्या वेंचणुकेंत मोगोची फकत 2 उमेदवार जिखून येतले असोय दावो पावसकारान केला। मजगतीं गोवा फॉरवर्डात बेगून प्रवेश करतलो असो हिंटूय पावसकारान दिला। तिकेटीचो आजून निर्णय जावंक ना। तिकेट मेळूंक ना जाल्यार सुद्दां पक्षा खातीर वावर करतलो अशें पावसकारान सांगलां। स्मार्ट मिटराचे शुल्काश्ट गोंयकारांच्या माथ्या वयल्यान वता थंय आसा। आतां विजय सरदेसायान नवो एक बॉम्ब घाल्लो आसा आनी तांणी आरोप केल्लो आसा की गोंयचे लायटीचे इन्फ्रास्ट्रक्चर जें आसा तें टाटाक विकलें वतलें। हाजे फाटलें कारण म्हणजे टाटा कंपनीन गोंयच्या पंचायतीक केल्ली लेटरां। टाटा कंपनीन गोंयच्या पंचायतीक NOC दिवचे खातीर म्हणजे अंडरग्रावंड केबलिंग यूज करपाक आनी बाकी कडेन पावर सप्लाय करपा खातीर NOC ही मागिल्ली आसा आनी ही NOC आशिल्ली ती मे म्हयन्याक 25 तारखेक सुमार तांणी हें लेटर इनवर्ट केल्लें। बाणावले पंचायतीक लेटर इनवर्ट केल्लें आज विजय सरदेसायान आउट केलें आनी ताजे म्हणण्या प्रमाणे गोंय सरकाराचो हो एक षडयंत्र गोंयचे लायटीचे इन्फ्रास्ट्रक्चर जें शेकड्यांनी कोटी रुपया मोडून तयार केल्लें आसा म्हणजे अंडरग्रावंड केबलिंग आसतलें बाकीचें जें मॉडर्नायझेशन केल्लें आसा तें सगळें टाटाक विकपाचो हो कट अशें विजय सरदेसायान म्हणलां। आनी ह्या कटाक आपल्याक कळिल्ले ते भशेन चीफ जो इंजिनियर आसा इलेक्ट्रिसिटीचो ताणें अपोज केल्लो। हाजेर मुख्यमंत्री आनी पावर मिनिस्टरान लोकांक एक्सप्लेनेशन दिवचें हें ताणें सांगिल्लें आसा। तोंड उगडचें आनी सांगचें की हें खरें काय ना, टाटाक विकपाचो गव्हर्मेंटाचो हावेस आसा काय ना हें सांगचें। विजयान हाका ह्या गोश्टीक कंप्लीट अपोज केलो आसा कारण इन्फ्रास्ट्रक्चर जें आसा तें गव्हर्मेंटान आपणे पयशे मोडून तयार केल्लें आनी आतां हें प्रायवेट कंपनीक दिवची न्ही कारण लायट एक व्हेरी इम्पॉर्टंट लोकां खातीर आनी ती सप्लाय तातूंत भितर प्रायवेट पार्टी हाडची न्ही अशें विजयान म्हणलें आसा। गोमंतक टीव्ही खातीर मडगांवच्यान हांव गौरंग प्रभू मलकनगर। काँग्रेसीचे फुडारी विकास प्रभुदेसाय हांणी म्हजेर पयशे घेवन वेंचणूक लडयिल्ल्याचो आरोप केला अशें मिकी पाशेकराचें म्हणणें। मात हांवें केन्नाच कोणा कडल्यान पयशे घेवन वेंचणूक लडोवंक ना। प्रभुदेसाय हांणी 2010 वर्सा सर्गेस्त मनोहर पर्रीकार हांचे कडल्यान कितले पयशे घेतिल्ले तातले कितले पयशे खंयच्या मतदारसंघात खर्च केले हाची तांणी जाप दिवची अशें आवाहन मिकी पाशेकरान केलां। 2 म्हयन्यां पयलीं हॉटमिक्स केल्ल्या कळंगूट साळगांव वाठारांतल्या रस्त्यार फोंडकुलां पडल्यात। पावसान हो रस्तो उदकापोंदा गेला। हाका लागून थळाव्या लोकां सयत वाहन चालकांक त्रास सोंसचे पडटा। ह्या सुवातेर अपघात जावपाची शक्यताय आसा। ह्या रस्त्याची बेगोबेग दुरुस्ती करची अशी मागणी थळाव्यांनी केल्या। मजगतीं रस्त्याच्या वायट स्थिती विशीं कळंगूट पंचायतीन संबंदीत प्रशासनाक पत्र बरयलां अशें सरपंचाचें म्हणणें आसा। टपाल खात्याचे दिवचल कचेरीची इमारत कमकुवत जाल्या। हे इमारतीत पावसाचे उदक गळटनाच फाटले वाटेनची वणत कोसळपाचो धोको निर्माण जाला। देखून टपाल खात्याच्या कर्मचाऱ्यांक जीव मुठीत धरून काम करचें पडटा। तशेंच कामा निमतान टपाल कार्यालयांत येवपी लोकांच्या जिवाकय भंय निर्माण जाल्ल्यान संबंदीत खात्यान बेगोबेग पावलां उबारपाची गरज दिवचलकारांनी उक्तायल्या।